म्हजे आनी तुझे अशेच हाल जावचे म्हणून तांच्यांनी आमकां पयस पयस वेगवेगळ्या कुडीन बंद केल्ले आसात. आज 3 महिने जाले तू अशे त्रास भोगता आणि म्हज्यान तुका कसलोच आदार करूंक जायना. ते पळोवन म्हाका तुजी कदवळाय दिसता. हांव जाणा जे तू आज कश्टांचे दीस सोंसता ते दीस म्हजेर येवपाक वेळ चड पयस ना म्हणून हांव जाणाच. डॉक्टर स्वामी, हांव तुका गुन्यांवकारी थारायना. तुजे लागीं कोट्टा ते भाशेन तुवें म्हजी काळजी घेतली देखून हांव तुजो चड उपकारी. हें जेवण जेवण म्हाका कुस्तार जाता म्हणून हांवें तांच्या लागच्यान सोप ओ पातळ दीस मागलोलो. तोय ताणें स्विकारूंक ना. हे तू कितें समजताय? तू ह्या 5 स्टार हॉटेलान आयलो पावना म्हणून जाणा जाव ही पुलीस म्हण कोण जे देश विरोधी आसा तांकां आमी अशीच कडक कास दिवन साहेब म्हजें सोड. म्हज्यान हे जेलींत कितलीं वर्सां तगून रावंक जाता कारण म्हज्यान म्हज्या हातांनी जेवंक जाता. पण डॉक्टर स्वामी एक जाणटो वयल्यान पाकिस्तान दुयेंसान ताका तो वळवळटा. ताची तरी दया काकूत करात न्हू. खबरदार
दुसऱ्यांच्या आदाराशिवाय म्हज्यान जेवण नमोड वखद घेवंक जायना. देखून हांवें तुमचे लागीं सोप ओ पातळ दीस मागलोलो. तोय तुम्ही स्वीकारूंक ना. तर आता हांव तुमचे लागीं निमणे पावट मागता. तुमकांय आनी म्हाकाय सुसेग जातलो. आमकां सुसेग जातालो. सांग व्हडले कुशेन, सांग तुका कितें जाय, आतांच हाडून दिता. म्हाका एक विकाची कुडी हाडून दी. हाय 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 वो आमकां त्रासांक घालूंक फुडें सरला. हवालदार सर, तो मागता तें दी ताका. जरी तो मरत म्हणकणी जाल्यार ते आमचेर येतली. पूण साहेब, सद्याक आमी ताका कितें दितले? कुजिनान रांदलेलें जेवण सगळें काबार जालें. पूण साहेब, हांवें कांदो कातरून, टमाट कातरून, तेलाच्या फोण्णान बऱ्यो मॅगी घालून, बोकड्याची हाडां तळसून गुळगुरीत सोप करून दवरला. म्हाका आनी तुका. मागीर आमी खावया. बरें केलें. तो चोरून दी ताका. आमचो सोप ताका. हांवें बेश्टेच सांगलें मरे हाका. घे हो सोप. साहेब, म्हाका एक स्ट्रॉ मेळत. स्ट्रॉ ही कितें खानावळ म्हूण सजमला कितें? तूं कोण खावंक जाता जाल्यार खा, नाल्यार खावं नाका. दी परत, हांव खाता. It's Munshaku Sristi Viennodeku Jivit Prani Sodat Asong Zai Sugu Ye Munshaku Sristi Viennodeku Jivit Prani Sodat Asong Zai Sugu Buen Hamkan Dilema